तीन दिवसां पयलीं गोंयांत दाखल जाल्ल्या मॉन्सुनान आयतारा पुराय राज्यांत हाजिरी लायली। ह्या पावसान कांय वाठारांनी झाडांय आडवी जाली, जाका लागून वीज पुरवणेचेरूय परिणाम जालो। हवामान खात्यान सोमार आनी मंगळाराक ऑरेंज अलर्ट जारी केला, देखून फुडले 2 दीस गोंयांत पावसाचें वातावरण कायम आसतलें। 2 दीस जाले गोंयांत रेड अलर्ट आसलो पावसाचो आनी 2 दीस खूब पावस गोंयभर पडलेलो आसा। ह्या गोंयभर पावसान खूब कडेन झाडां पडली, वेगवेगळे आडतळे येयले, पूण ह्या 2 दिसान जो पावस पडला त्या पावसान खंय कितलो पावस पडला याची अपडेट आमच्या कडेन येयल्ली आसा। IMDन फाटल्या 24 वरांत कितलो पावस पडला याची अपडेट जारी केल्ली आसा। ती अपडेट हांव तुमच्या मुखार दवरता। काल पणजे हांगासर 93.6 mm पावस जालो 24 वरांत, जो काल सकाळी 8:30 ते आयज सकाळी 8:30 पर्यंत जालो। तो पणजे पडला त्या हिसपान 93.6 mm पावस पडला। केप्यां हांगासर 90 mm पावस पडला। ओल्ड गोवा हांगासर 81 mm पावस जालो। सांगे हांगासर 73.5 mm पावस जालो। मारगांव हांगासर 66.2 mm पावस जाला। वाळपय हांगासर 65.2 mm पावस जाला। काणकोण हांगासर 63.4 mm पावस जालो। मार्मागोव हांगासर 63.4 mm पावस जालो। दाबोली हांगासर 52.4 mm पावस जाला। म्हापसा हांगासर 46 mm पावस जालो। फोंडा हांगासर 37 mm पावस जालो आनी सांखळे हांगासर 30 mm पावस जालो। आमी पळयत जाल्यार 24 वरांत काल जो पावस पडला तो सगळ्यांत चड पावस म्हणटा तो पणजे शहरांत पडलेलो आसा, जो 93.6 mm जावन आसा। आनी सगळ्यांत कमी पावस जो लागलो तो सांखळे वाठारांत लागलेलो आसा, तो 30 mm पावस लागलेलो आसा। पावसाची अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।